हे आता सरकारी यंत्रणा येयल्या ही भर पावसान गटार सोडोवपाक उदक सोडोवपाक येयला हायवेचेर. हे उदक सोडयता हायवेचे हे सगळे चिखल जो आसा तो आमच्या गवंडीवाडा रस्त्यार वयता, जेणे करून आमकां चिखलांतल्यान येवचें पडटा. गाडये घेवन चिखलांतल्यान येवचें पडटा, चलत चिखलांतल्यान येवचें पडटा. इस्कॉलाची भुरगीं आसा, कामाक वचपी लोक आसा, जाणटे नेणटे कोण जे बँकेन वचपी आसता, पंचायतीन वचपी आसता, जे सर्वीस रोड आमकां करून दिल्लो ना, चिखलांतल्यान ह्या सर्वीस रोडांतल्यान आमकां येवचें पडटा. हे भर पावसान जे येयल्या जे चिखल करपाक सगळो, हे पयल्या व्हिडिओन हांवें दाखयला सगळें उदक कशें वयता आमच्या रस्त्यान, कसो चिखल जाला तो. हांव मागता PWD खात्या कडेन आनी सरकारी यंत्रणे कडेन ह्या उदकाक कितें तरी पर्याय करपाचो, जेणे करून आमकां आमच्या लोकांक त्रास जावपाचो न्हू. कोणा शीक पडलो, आजारी पडलो जाल्यार आमकां गाडी येवपाक मार्ग ना. ह्या चिखलांतल्यान तांकां तसोच शीक मनशाक बारीक गाडयेन वयर हाडचो पडटा, वयर गाडी रावता रस्त्यार मेन रोडाचेर. तरी आमची सोय करपाची कितें तरी सरकारान आनी PWD खात्यान इतलेंच मागता तेंचे कडेन. सगळो चिखल हे आतां गवंडीवाडा रस्त्यार सोडटात. गटर पावसांतले कितें मन काम करतले. हायवे केला, गटर दोनूय सायडीन गटर ना. हे पळय सायडीन घरां आसा, ह्या घरान सगळे चिखलाचें उदक वयता. सकयल घर आसा सगळे चिखलाचें उदक त्या घरान वयता. ते लेबर म्हणटा आमी कितें करतले, आमच्या साहेबान सांगले तशें आमी करता म्हणटा. साहेब येवन पळयना, ताका जबाबदार कोण? तो साहेब लेबर धाडून दिता, लेबर आपल्याक जाय तशें करता. आमी कितले फावटी कोलवाळे हायवेच्या ऑफिसान वचून सांगले तांकां, कितले फावटी रिमायंड केला. हे सर्वीस रोडाचे गटर मातशे सोडया, आमच्या भुरग्यांक बायलांक त्रास जाता येवपाक. एक तर सर्वीस रोड करून दिवं ना, तेतून हे असले भर पावसान हे गटर सोडोवपाक येतात. सगळो चिखल सकयल आमकां चिखलांतल्यान येवचें पडटा. रोड करता करता म्हणटा केन्ना करता ते रोड. आतां कितली वर्सां जाली रोड करता. हायवे जाल्यार 2 वर्सां जाली. हो आसा आमचो सर्वीस रोड. पळया कितें सर्वीस रोडाची हालत. ह्या उदकांतल्यान अशें भुरग्यांनी आतां इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी अशें देंवपाचें ह्या उदकांतल्यान. लोक येता बशीन देंवता, आमचे वाड्या वयले लोक ह्या रोडान येता, हो रोड यूज करता. सरकारान काय आमकां अजून रोड करून दिवं ना. हे उदक सगळें वयल्यान आसा तेणी JCB घातला, गटरांच्या हांगा सोडयला सगळें उदक, घाण उदक सगळें. ही सगळी माती आतां हे गवंडीवाडाच्या रोडाक वयतली. हो रोड कच्चो रोड आसा गवंडीवाडाक वचपी. हे रोडाचें काय अजून काम जाल्लें ना. कितलेशेच फावटी वचोन आमी सांगल्या सरकार दरबारान, कोण हेची दखल घेयना. सगळे तण वाडलेले आसा पळय, जिवाणी भोंवता ह्या तणान. सगळे उदक हांगा सोडला तेंच्यांनी वयर गटरांतल्यान. हो रोड गवंडीवाड्यार वचपी. हे जे वळण आसा हे खूपच धोकादायक वळण आसा. हांगा 2 व्हिलर वाले स्लीप जावन पडटा ह्या वळणाचेर. कितलेशेच लोक येवपाक भिता ह्या वाटेन गाडी घेवपाक घेवन. रस्त्यार गाडी दवरून येता ते बिचारे. पण ही आमची 10 घरां आसा, ते 10 घरांक आमकां गाडी घेवन येवचेच पडटा घरा. हे सगळे उदक हांगाच्यान हे आमचो पाट आसा, पारंपारीक पाट आसा आमचो, जे शेताक उदक वयता. शेतान उदक वता पाटान चिखल सगळो येता वयरसून सगळे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.